आम्ही पुऱ्या गांवांतू ते कासळी पानाचे त्याचे डेंट वस्तू ते यूज करत आशिल्लो ते तर ओरिजिनल अशींची आवाज आसना हांव जेन्ना गांवां वता आसलो तेन्ना म्हाका आसना सकाळ सकाळ असो मोहन पानपाल कडचे आशिल्ले त्या रण्णनी तूं आहा साऊंड आसना ते मागीर कान्ना आसा पुरो उडगास आसता पुरो मेमरी आसा उडगास येता आसा. What's up guys, welcome to my new vlog आणि पुरे जाणां की गुड मॉर्निंग. घंटे जाले 9:27 आज लेट उठल म्हळ्यार म्हाका न्हीद येता आसली गोळी घेता आसना इतले दिवस जावन तर म्हाका न्हीद येता आशिल्लें तर आज सकाळ क्लास येना आशिल्लें तर हांव लेखलें की रेस्ट करया कर न्हू तर ताजे खातीर हांव आतां जस्ट 9 घंटा उठयलो मागीर फ्रेश जावन जस्ट आतां 9:30 जालें आनी आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता आसा. काल रात्री आसना अम्मान आसना तांदूळ तिंबत घाल्लेले तर हांव लेखतशें की आतां हाजी पानपळ करची कर न्हू संगी येयला. काल अम्मान कोळंबू केल्लें ते कोळंबू व्हरला आनी काल रात्री म्हगे भयणीन पार्सल हाडलेलो न्हू तर ताजे खातीर आमी रात्री जेवून आशिल्लो तर ताजे खातीर कोळंबो फ्रिजान चमकला तर फ्रिजात दाखून काडका कोळंबो हूण करका आनी आजी पानपळा वटू कोळंबो खावचे. एक नंबर ब्रेकफास्ट फुल आमची केले स्टाईल आनी मागीर कॅसेची की वाडला तो मग वचून आतां कट करता ते ना जाल्यार घाण दिसता आनी एक शेकोय पडला. आतां फस्ट ब्रेकफास्ट रेडी करता. दूद दवरला हांगा चावे दवरला पानपळा पीठ वांटून जाल्ला. वाव सुपर. तर पानपळ्या पीठ रेडी जाला आनी हांगा पळया कोळंबो हूण करचें दवरला. सुपर. काल आम्हाला बीटरूट घालला तूं ताजे खातीर हाजी कलर शिजल्ला म्हळ्या ना जाल्यार विंगड आसता न्हू कोळंब्याचे कलर ते बीटरूट घाला तिणा ताजे खातीर हांगा कायल दवरल्या. आतां फटाफट पानपळ काडया आनी ब्रेकफास्ट रेडी करया. हे ब्रशेस मस्त लायक हे म्हळ्यार लायक कोण ग्रीसिंग करी येता. आमी पुऱ्या गांवांतू ते पुरा कसं सांगते तेन्ना ते कासळी पानाचे त्याचे डेंट वस्तू ते यूज करता आशिल्लो तर ते म्हाका उडगास आसा मागीर मोव यूज करता आशिल्ले ते रण्णणी आसतना तेंची दवरची तिडे कासळीचे पानाचे डेंट ताजी हे रेप्लिका न्ही म्हणजे ताजे एक कसं सांगता ताका एक ऑल्टरनेटीव आमगे लागताचे ब्रश ठीक आसा. कसन नवे येता आसता मार्केटान तूं आनी यूज करता रावचे ते आशिल्ले ते तर ओरिजिनल हे आसना हे सिलिकॉनाचे हे ऑरेंज कलराचे हे सिलिकॉन न्ही हे वयरचे खाली सिलिकॉन हे घाल्यार मेळटा जाताले ताची हे जायना. चलो ठीक आसा घालना आतां पानपळ काडया फटाफट. हांगा पोळ घालला. अशींची आवाज आसना हांव जेन्ना गांवां वता आशिल्लो तेन्ना म्हाका आसना सकाळ सकाळ असो मोहन पानपाल कडचे आशिल्ले त्या रण्णनी तूं आहा ते फुल्ल म्हळ्यार ताजी एक एक साऊंड आसना ते मागीर कान्ना आसा हॉलान तूं न्हिदोवचें आनी ताजे नेक्स्ट रुमान तुजी रण्णण आशिल्ली आनी तेन्ना सकाळीं अशींची आवाज येता आशिल्ले चिंग 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 मोहन पानपळ काडटा आशिल्ली. त्या रान्नणात ते म्हणून उडगास आसा ते फुल्ल मातयेचे रान्नणी गॅसय आशिल्ले बट त्या रान्नणी पुरा ते हापळ पापळ करच्या खातीर ते यूज करता आशिल्ली म्हळ्यार ते चड गॅसान यूज करचे जायना ते लाकडाचे उज्या परवडता गॅस परवडना ते उडगासच म्हाका ते लाकूड पुरा जळोवचें आशिल्लें आज्यान मागीर मोमोवान मागीर आज्यान वचून कुमेरी दाखोवन हाडचें आशिल्लें लाकूड न्ही आनी ते लाकडाची पुरो अशी पुरो स्टॉक करून दवरचें आशिल्लें पुरो उडगास आसा ते पुरो मेमरी आसा उडगास येता आसा. पण आतां कशें करचें ते आतां ते रोड कटींग करून पुरा गांव पुरा साफ करून सोडला आतां आनी आतां ते गांवून आमगेलो केन्ना वताना उडगास येता ते पुरो मेमरीज ते घर आशिल्लें तर ते चमकला ना तेन्ना कांयच ना आतां ते. तर ब्रेकफास्ट रेडी जाला पानपळो आनी कोळंबो सुपर एक नंबर. चलो अम्मा दिता अम्मा गरम गरम पानपळो. तर मावशी येवन चमकली आनी हांगा अम्मात लंचाक प्रिपेर करता आसा तर आज ही बँड ऑफ करची बँड हाडलाले पयरी वच्चा जायनाशिल्लें तर ऑनलायन हाडलाले तर हांगा लायक करून बँड दिवचे हे बँड जून दिसता गो मये हो ना इतले काय मजा ना दिसता बँडाक. चलो आज बँड ऑफ करता आसा आतां अम्मा आतां हांगा शिंदितली बँड ऑफ करानी कसं ना मग चपाती काय चलो ठीक आहे आज बँड ऑफ करानी चपाती फटाफट उपकरी रेडी करूया
बँड आम्हाला लायक कोण सिंधीला मिरसांग आणि सुकी मिरसांग घालता आणि फटाफट फंड घालता आणि मागीर चपाती भाजीता सुपर हे मागीर फेवरेट म्हळ्यार सिंपल आमची केले बेंडा उपकरी म्हळ्यार तांदूळ कसन मसाला बिसाल ना सिंपल फंड घालचे आणि लायक करून चपाती उठू खावचे एक नंबर लागता न्हू ना जर ते गरम मसाला हे मरे मजा येना हे सिंपल आणि म्हळ्यार चड स्पायसी ना कशें ना लायक करून ब्लँड जशी म्हळ्यार खावच्याक मजा येता कोंकणी क्युझिन्स म्हळ्यार विंगडची न्हू ताजी एक फ्लेवर विंगड आसा तर गाईस बेंडा उपकर रेडी सुपर चपाती रेडी आता लंच टाईम हांगा हांव आतां रेडी जाला आतां हांव क्लासा वता 9:09 जातले येताना आतां जाल्ले घंटे 4:15 चलो मागीर मेळया Later that same evening. तर जस्ट मी आतां क्लास जाल्ले आनी आतां घरकड वता असं आनी आम्हाला म्हाका फोन आयलोलो की म्हाका बहीण घरकड आयलेली आनी अम्मा तिगल घरकड चमकल्या आजी तर आज एक दिवस चमकल्या आणि फाल्यां मागीर रात्री येतली ती तर मला थोडे चेंज जावच्या खातीर तिगल घरकड चमकल्या आमगे सोसायटीचे लिफ्ट स्टार्ट जाला आतां मस्त दिवसा मागीर आज उतोक देवल्या ती तर जस्ट आता घरकड आयलो आणि आम्ही चमकल्या आम्ही बहीण कसन की जो कोण चमकली कोण बसिला ते नोंद केला आणि कसन की हांगा कसन की पोळ जशी काडला हें बरो नांचण आनी बरो घाल न्हू चलो आक्कस ना लायक कोर न्हू कोळंबा उठू खाव्या सुपर आनी तावळे आमगेली चपात आनी हेंवूय आसा ओहो उपकारी चलो आमगेल डिनर रेडी आजी ठीक टेस्ट कोण पळय हाका हून करता कोळंबो आतां आजी मस्त दिवस मागीर आमी आतां भायर चमकेल्या आतां फाल्यां येतली सांजे वेळा फाल्यां रात्री वापस येतले म्हळ्यार फाल्यां मागीर भयणीक आसनो सॅटर्डे न्हू तो रज आसा तिका ताजे खातीर ती म्हाका घेवन चमकल्या इतले दिवस जावन आमगे तुमकां तसो लिफ्ट नाशिल्लें तर ताजे खातीर ना जाल्यार हांवें व्हरत आशिल्लें तिका लायक आशिल्लें तें एक आमगेलें एक एक्सरसायज जातालें बट म्हाका जायनाशिल्लें ती आज मस्ती दिवसा मागीर चमकला तो गोत ना तिका कशी एक्सपिरियन्स आसताले फाल्यां निमगो हेज्यानी येताना कशी लागली तुका आज येवन 2 महिना मागीर भायर चमकिलेली ती उनो कोण एक काम करया अक्कस नांव आनी तो कांदो पुरो घालना एक टेस्ट कोण पळया लायक आस बेस्ट हेल्दी अशी पुरा पोळ खावच्या मजा येता न्हू हांगा बेगीन एडिटींगय झालें आनी आजी आमना हांगा तर कसन की विंगड फील जाता असं म्हळ्यार मला आमंग ना जाल्यार उलयता बसता तिगेलो टायप आसा तर आतां हांव कसन करता असं आतां वचून पिक्चर पळयता असं मागीर आजी व्लॉग जाल्ले आनी थोडे एक अर्द घंटो पळयता ताजे मागीर न्हीद जाता धुरंधर पळयता असं हांव पळय न्ही येदोळ ते आनी आतां जस्ट पळोवच्या बेस्ट म्हळ्यार बिग बॉसय पळोवच्या ना म्हळ्यार आनी मास्टर शेफय ना म्हळ्यार कसं करता असं पूरा एपिसोड पळोवन जाल्ले कसं वयर न्ही येता तर ताजे खातीर हांव धुरंधर पळयता म्हळ्यार कसं टायमपास करता न्हू आईचे दिवस छान गेलो लायक गेले आनी थँक्यू पुरो जाणां तुमगे विशेस आनी की हांव आतां बेटर जाता असं रिकवर जाता असं बॅकाचे हांव मस्त ध्यान दिता म्हळ्यार एक्चुली त्या दिवस कसं जालें की बायक स्लीप जालें ताजे खातीर म्हाका ते जर्क आयलेलो आनी म्हाका त्या दिवस कांय कळली ताजी मागीर म्हाका एक 2-3 दिवस मागीर अचानक लास्ट फ्रायडे आजय फ्रायडेची लास्ट फ्रायडे हेंची टायमार न्हू 9:30 म्हणटा मागीर तो म्हाका पुरो अशी धरला आनी हेंची टायमार हांव फूल गेल्ला मागीर हालत फूल टायट जालो मागीर हालत वय आतूड कसो येयलो आईचे दिवस तो म्हळ्यार 1 वार जाल्लो तो स्टार्ट जेवन ते आतां चिक्के बॅक टू नॉर्मल असं लायक जालें अगो तशें मस्त दिवस दाखोवन ब्लॉग आसना चिक्के प्रॉपर करना मस्त शॉर्ट करता असं म्हळ्यार म्हाका आतां चड जायनाशिल्लें ताजे खातीर हांव वचना एक्चुअल वचना ब्लॉग करचें नाशिल्लें तुमकां कोता असो बट म्हाका तें राबना करचें म्हळ्यार म्हाका करपाची तें कशें न्ही असो एक थोडे वेळ म्हाका करपाची तें एक कर न्ही जाल्यार म्हाका एक विंगड फील जाता एक कसं सांगता का समाधान ना अरे आज कसं ब्लॉग करनी यार कसं ना तें एक म्हाका एक बारी म्हळ्यार एक म्हाका एक फील जाता भितर तशींची हांव ट्राय करता असो तुमकां एंटरटेन करचे खातीर तो आनीक नवे एंटरटेनमेंट करचे प्रयत्न करता असो आनी ठीक आसा चलो आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां पुरो जाणांक आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गुड नायट टेक केअर